गोंयकारांच्या हातात गोंयचो फुडार नव्या वर्सात काँग्रेस सरकार आम्ही सगळ्या गोंयच्या प्रजेक आव्हान केलें की एक बरें सरकार स्टेबल सरकार 5 वर्सां खातीर तुम्ही डिसिसिव्ह मॅन्डेट दिया मिक्स्ड मॅन्डेट नाका आणि आतापर्यंत जे वोटिंगाचो पॅटर्न आमच्या लक्षात येता तो पळयले जाल्यार अशें दिसता की गोवन्स आर वोटिंग फॉर अ डिसिसिव्ह मॅन्डेट अँड आय एम कॉन्फिडंट that Congress will form the next government for the next 5 years with people's mandate. Voting is good, but I think it should be a little faster. Because if we go by the average of the 2 booths that I visited now, it does not seem that we will be able to do it within the time. It is on an average around 100 to 130 votes. So if you go by the normal calculation, I expect that voting will go by the 600 plus votes. With the enthusiasm that is it, बारें जालां गोंयांत बारें जालां की व्हायरस वचपाक जाय आनीक फातोर्डा मतदारसंघान दिसता आनीक ऑलरेडी बरें आहा लोकांनी पळय मिटिंगेक बी येवन दाखयलां आनीक सगळ्यांक खबर आहा की तिसऱ्यो पार्ट्यो बीजेपीनूच हाडल्या मतां फोडपाक हे वोट स्प्लिटींग जावचें न्ही ही जी मॅसेज गेल्या ती म्हाका दिसता लोकांच्या भितर गेल्या सारकी कितलेय पयशे घाले जाल्यार ती मॅसेज चेंज जावची ना.